राज्यात दिसपट्टे अपघात जायत आसात। नावेली शिर्ले महामार्गार दोन दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। रस्त्या कुशीक नुस्तें घेवपाक मोटरसायकल चलोवप्यान अचकीत ब्रेक मारलो, जाका लागून हो अपघात घडलो। जखमी जाल्ल्या 3 जाणांक मडगांव हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। दिसपट्टे रस्त्या कुशीक बसपी ह्या विक्रेत्यांक लागून अपघात जायत आसतात। ताका लागून ह्या विक्रेत्यांक रस्त्या कुशीचे काडून उडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात पुराय बातमी। आता तुम्ही पळयतात की एक्सिडेंट हे कमी जावपाचे पळयत नात, एक्सिडेंट दीस वाढत रावता। प्रत्येक कडेन एक्सिडेंट हे जायत आसात। आज शिर्ले हांगा एक एक्सिडेंट जालो 2 मोटरसायकली मदीं आनी तितले दोगूय जाण जे आसात तांकां हॉस्पिटलांत वेगळे कडेन आसात। हे एक्सिडेंट हो जो जाला हे दोगांय मोटरसायकलवाले मडगांवच्यान चिंचोड्यांक वयताले। त्या टायमार वता तेन्ना शिर्ले हांगा ते एक मोटरसायकल रावली आनी तेणी फाटल्यान ताका डॅश दिली। हे एक्सिडेंट आसात हे अशें करून जातात। आनी दुसरें म्हणल्यार ह्या जाग्याचेर हांगा खूब जाण नुस्त्या घेवन बसतात आनी ह्या नुस्त्या घेवन बसले कारणान रोडा कुशीक खंय तरी लोक नुस्त्या पळयता आनी अकस्मात ब्रेक मारता रावतात आनी तेन्ना जो फाटल्यान येता हो खंय तरी ताका डॅश करता। हांगा हे अशेच एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसात। आज पळोवपाक गेले जाल्यार रोड ही नॅशनल हायवे 17 पूण हो जो पळयलो जाल्यार हो नॅशनल हायवे 17 दिसना। इतले एक्वायर जागो केले आसतना सुद्दां PWDच्यान हो रोड रुंद म्हणटो करपाक जायना। कितले सरकार येवन गेले, रोड आसा तेदोच आसा। हो रोड जो आसा हांगा साकून अप टू मुस्किणी बांद म्हणल्यार हांगा एक्वायर केले कडेन आसा, पूण हो कित्याक करता म्हूण खबर ना। पूण हांगा खंय तरी ह्या रोडा सायडी बसता तेंचेर आनीक रोड रुंद करचो अशें म्हणून मागतात। तेंचेर इन्क्वायरी जावची, कित्याक हांगा अशें करून एक्सिडेंट जाता आनी खंय तरी मनशालो जीव वयता। फ्रेंडाक एक्सिडेंट जाला शिल्ले हे ताका लागून कंप्लेन करपाक येयलो कित्याक केलें काय म्हणून। आनी दुसऱ्या म्हणटाचे नुस्तेकार रस्त्यार बसताय आनी सगळे नुस्तें घेवपाक रावता आनी तांकां लागून सगळे प्रॉब्लेम जाता। पयले दुसरे एका पयलीं तुमी गाडी आसलो रस्त्याचे गाडी आसलो ते सगळे काडलोले आनी हे नुस्तेकारां शिल्ले रस्त्यार बसून सगळ्यांक डिस्टर्ब करून आनी एक्सिडेंट जाता आनी तो म्हगे फ्रेंड आतां हॉस्पिटलांत आहा। आनी हे एक्शन हांव अजून कित्याक गेलो ना म्हणून कंप्लेन करपाक आयलो। मागीर हो एक्सिडेंट तेच खातीर जाला? हय तेच खातीर न्हू, सगळे लोक येवन रस्त्यार नुस्त्या घेवन बसता आशिल्ले आनी सगळ्यांक रस्तो डिस्टर्ब हें जाता, येवपाक वचपाक त्रास जाता आनी कोण येवन फास्ट येता ते तेजेर मारता। म्हणून म्हाका हे नुस्तेकारांचेर एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक हे सायडी काडूंक जाय तांकां। हे रस्त्याचेर नुस्तें येवन हे हायवेचेर त्रास जाता। गोवा 360 खातीर शिर्ले साकून रमेश नायक रावता।